नमस्कार इश्टानो. कालूच आमी एक ब्लॉग काडून तुमकां म्हायती पावयल्लेली आनी मिडियाचेरूय खूब आतां गाजलेली ती की कशे दिल्लीवाले म्हटल्यार बापूय आनी पुतान धरून मोरजे पंचायतीच्या सेक्रेटरीक धरून BDOच्या ऑफिसान भितर धरून बडयलो. विशय भरपूर गाजलो. असेंब्ली चालू आसलेली. आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत जो होम मिनिस्टरूय आसा तेणी सांगले की कडक कारवाई करतले म्हणून. आयज ही पळय 24 वरां सोंपोंक ना अजून बातमी येता त्या दोगांकूय बेल मेळ्ळी काय आनी सोडल्याय तांकां पुलिसांनी. आतां हेजेर म्हणपाचें कितें? अशेंच जेन्ना मनोहर पर्रीकर स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर आसलेले CM तेन्ना मिक्की पाशेकोन एक PWD काय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियराचेर कानपाटार मारलेले. ताका 1 म्हयनो तुरुंगान बसून येवचो पडलेलो. आतां सिमिलर परिस्थिती वयल्यान तेच्या पेक्षा सिवियर गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीची मोडतोड जाल्लेली आहा इन एडिशन टू दॅट. तरी आसतना 24 तासां भितर बेल. खरें सांगपाचें म्हटल्यार काल जेन्ना आमकां ही बातमी मेळ्ळी आमकां अशें दिसून येयलें की आमच्या कणांक मारलेल्या भाशेन. सेक्रेटरीक वयचो, मारपी भायले, तेय बीन दिल्लीवाले. मोरजे तेंच्यांनी प्रॉपर्टी घेतला दर्या वेळेर. तांकां आतां परमिशनां जाय. आमचे ब्रोकर बसलेले आहा न्हू गव्हर्मेंटान, तांकां तेंचेर जास्त विश्वास. सो जेन्ना हे घडले प्रकरण आमकां अशें दिसून येयलें आमच्यांक कणांक मारला म्हणून. पूण प्रॅक्टिकली अस्तित्वान कशी हें आसा सिच्युएशन आहा पोजिशन आमची ती म्हटल्यार गव्हर्मेंट सर्वंटाक धरून बडयलो. गव्हर्मेंटाचो हेड कोण? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. तेच होम मिनिस्टरूय आसा. सो जेन्ना गव्हर्मेंट सर्वंटाक धरून बडयलो पळय तेजो अर्थ तेंच्यांनी हेड ऑफ द स्टेटाचेर अक्षरशः हात घातलो. आतां हेड ऑफ द स्टेटाचेर अक्षरशः हात घालून आनी ते स्वताय होम मिनिस्टर आसून 24 तासान तो मनीस बेलाचेर भायर सुट्टा. उरला कितें आनी? गोंयांत स्वाभिमान नांवाचो प्रकारूच उरोंक ना दिसता. सगळेच जाण निर्लज्ज जाल्लेले आहा. आमीच जे बडबडटा पळय आमकांच उरलेलो आहा सो दिसपाक लागला आतां स्वाभिमान आनी आमच्या वांगडा थोडे काम करतात ते. सो आतां गव्हर्मेंट सर्वंटांक सुद्दां मारले बडयले जाल्यार 24 तासान बेलार बरो एक आदोगाद मेळ्ळो जाल्यार बेलार भायर सुट्टात. हें आतां एक आमकां समजलेलें आहा. पूण हितून एक बरी गोश्ट, एक पॉझिटिव्ह आनी एक नॅगेटिव्ह. बरी गोश्ट म्हटल्यार आतां जर गोंयकारांक कोणें फ्रस्ट्रेट जालो आनी कोणाक बडयलो जाल्यार एक बरो कोण आदोगाद सोदून थेया 24 तासान सुट्टले. पूण वायटाची गोश्ट कितें? आतां जर गव्हर्मेंट सर्वंटाक मारून सुद्दां 24 तासान सुट्टा जाल्यार आमचे असले सामान्य जनतेक सुरक्षा कितें उरला? सेफ्टी कितें उरलेली आहा? गोंय ही लॉलेस स्टेट जाल्लेली आहा. अशें दिसपाक लागला की आमी UP बिहारा वांगडा कॉम्पीट करपाक लागला क्रिमिनॅलिटीन, क्रिमिनल केसीन आनी क्रिमिनल एक्ट जे घडटा पळय आमच्या जमनीचेर तेज्या हिशोबान. स्वाभावीक आसाय बीन. कित्याक सरकारूच जेन्ना क्रिमिनल एक्टिविटी करता, इल्लिगल एक्टिविटी करता, वॉयलेशन्स करता तांकां सांबाळपाक लागून राखपाक लागून जेन्ना कायदे हाडटात पळय लायक तो ब्रोकर मिनिस्टर आनी TCP डिपार्टमेंटान कायदे हाडले. आतां ह्याच असेंब्ली सेशनान सरकारी जमनीचेर 2014 पर्यंत जेंच्यांनी इनलिगल एनक्रोचमेंट केल्लेले, इनलिगल बांदलेले, कॉम्युनिनात जाग्यांचेर इनलिगॅलिटी केल्लेली तांकां आतां प्रोटेक्शन दिवपाक लागून कायदे हाडपाक लागले. म्हटल्यार जे कायदे तोडटा तांकां वाचोवपाक लागून जेन्ना कायदे हाडटा तेन्ना असले क्रिमिनॅलिटी रेगुलरायज म्हटल्यार जनरलायज जावपाक, नॉर्मलायज जावपाक व्हडलोसो सरप्रायज जावपा सारकी कांय गोश्ट ना न्हू. पयलीं कितें जातालें की कोणी जर कितें क्रिमिनल एक्टिविटी केली जाल्यार हळूच फोन मारताले बाई मातशें पळय न्हू म्हणून. आतां सरकार स्टेट स्पॉन्सर्ड जाल्लेली आहा क्रिमिनल एक्टिविटी करा म्हणून. तुमी उरला कितें? पयरूच सांग जेन्ना हो कायदो हाडलेलो पळय तेन्नाच हांवें अशें म्हटलेलें की आतां कितें फक्त मर्डर, रेप बीन रेगुलरायज जावपाचें उरला दिसता म्हणून. आतां आयचे सेक्रेटरीक बडयला पळय
त्या विशयान 24 तासां भितर जेन्ना बेल मेळटा आनी उरला कितें तर. सो इश्टानो, आमकां आतां विचार करचें पडटलें आनी म्हत्वाचें म्हटल्यार एकजूट येवचें पडटलें. वी हॅव टू ऑर्गनायज आवर सेल्फ. आमी लढो दीत आहा. तुमी आतां आमच्या वांगडा येतले आनी स्वाभिमानान लढो दितले काय तेंच्या पांया कडेन वचोन हे भाई भाऊ आनी तेंचे जे दिल्लीकार इश्ट आहात पळय तेंच्या पांया कडेन वचोन लोटांगण घालतले आपूण आनी आपल्या फॅमिलीक घेवन, ते आतां तुमी विचार करपाचो वेळ येयल्लो आहा. निर्णय तुमच्या हातीन. आमी फक्त तुमकां सांगूं शकता. निर्णय घेवपाचें काम तुमचें. तुमी तुमचें कितें जिवाक भलायकेक तुमच्या फॅमिलीक बरें दिसता तशें करा. पूण जर तुमकां लढो दिवपाची इच्छा येता जाल्यार आमी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टेक जॉयन जाया, आमकां निवडून हाडा मागीरूच आमी गोंय वाचयतले तशें कांय ना. 1:1 आमी संघटीत जावया, वांगडा मेळोन काम करया. तुमचेर कोणी हात घातले आमी आसतले. आमकां कितें आतां जी कामां आसता हातभार लावन सगळीं कामां बरे भाशेन करया आमी आनी संघटीत रावया. विचार करा प्रस्तावाचेर. देव बरें करूं.